आजच्या प्रेस कॉन्फरन्सात तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करता. माझ्या बरोबर गोय राज्याचे स्पीकर बाब राजेश पाटणेकर असत, आमचे सेक्रेटरी फॉर द इन्फॉर्मेशन रवी धवन असत, त्याचबरोबर MIT स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंट म्हणजे डॉक्टर के गिरीसन डायरेक्टर ऑफ द MIT स्कूल ऑफ गव्हर्नन्स जे असतात. स्टेट लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली गोवा organized and hosted by Government of Goa in conducted organizer MIT School of Government पुना यांच्या ह्या सगळ्यांच्या संयुक्त विद्यमानांबरोबर घेऊन आम्ही आझादी का अमृत महोत्सव आणि गोवा एट रेट 60 यांच्या बरोबर आम्ही 3 प्रोग्राम नॅशनल वुमन्स पार्लमेंट, नॅशनल यूथ पार्लमेंट आणि नॅशनल पंचायत पार्लमेंट हे कार्यक्रम गोयात ऑर्गनायज करता. श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमात 8th and 9th नोव्हेंबर नॅशनल वुमन पार्लमेंट आम्ही ऑर्गनायज करता. ऑन 10th and 11th नोव्हेंबर नॅशनल यूथ पार्लमेंट आम्ही ऑर्गनायज करता आणि 12th नोव्हेंबर नॅशनल पंचायत पार्लमेंट आम्ही डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी ऑडिटोरियम 8 तारखेच्या कंटिन्युअसली 5 दीस अशा पद्धतीचो हो कार्यक्रम पुराय गोंयांतले आणि गोंया भायले वेगवेगळे वुमन्स पार्लमेंट आसतले, यूथ पार्लमेंट आसतले आणि पंचायत पार्लमेंट आसतले. पार्टिसिपेशन इज फ्रॉम ऑल ओव्हर द इंडिया. सगळ्या हातूंतल्यान खास करून गोंयांत फोकस केलो वयतलो, गोंयांत भर दिली वतली वुमन पार्लमेंट, यूथ पार्लमेंट आणि पंचायत पार्लमेंट हाच्या बाबतींत. बट ताज्याय भायर पार्टिसिपेशन फ्रॉम ऑल ओव्हर द इंडिया विल बी द इन्वायटेड फॉर दीस प्रोग्राम. फ्री ऑफ कॉस्ट हाजे रजिस्ट्रेशन आसतले. रजिस्ट्रेशन फाल्यां सकाळच्यान हेजे ऑनलायन रजिस्ट्रेशन सुरवात जातलें. हाजे ऑनलायन रजिस्ट्रेशन करपा खातीर आमी goa.gov.in रजिस्ट्रेशन फ्री goa@60.com हाजेर रजिस्ट्रेशन जातलें. goa@60.com हाजेर फाल्यांच्यान सकाळच्यान रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट करपा खातीर सुरवात जातली. हो प्रोग्राम जो आसा हो खास करून जो 5 दीस चलपी ह्या कार्यक्रमाक proposed eminent speaker हे MIT सध्या proposed केले. eminent speaker ऑफ वेगवेगळे मिनिस्टर्स असतले, सोशल लीडर, पॉलिटिकल लीडर्स, डिफरंट पर्सनॅलिटीज फ्रॉम द डिफरंट फील्ड हे मार्गदर्शन करपा खातीर येतले. खास करून हो कार्यक्रम आमी ऑर्गनायज करपा खातीर आमी गोंय राज्याची असेंब्ली जी आसा हो कार्यक्रम ऑर्गनायज करता. जी असेंब्ली ही अपेक्स डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्यूशन्स आसा ताज्या सकयल हे कार्यक्रम सगळे ऑर्गनायज जातले. खंयसरूच पॉलिटिकल इंटरफियरन्स न करता आमी जेन्ना पार्लमेंट म्हणटा, नॅशनल यूथ पार्लमेंट, वुमन पार्लमेंट आणि पंचायत पार्लमेंट म्हणटा, वेरियस इश्यूज रिलेटेड टू द वुमन हे बी ऑर्गनायज जातले. खास करून आमी फॉर द MIT स्कूल ऑफ द गव्हर्नमेंट, द MIT स्कूल ऑफ द गव्हर्नमेंट, MIT SOG फ्रॉम द पुना हांकां ह्या ऑर्गनायझेशनान घेतल्या. कारण मिस्टर राहुल कराड जो डायरेक्टर ऑफ द MIT स्कूल होय बी ह्या कार्यक्रमात 3 दीस आमच्या बरोबर आसतलो. MIT स्कूल ऑफ पुना आयज पर्यंत एशियातले सगळ्यात व्हडले अशा पद्धतीचे पार्लमेंट ऑर्गनायज तांच्यांनी केला. भारतीय छात्र संसद, नॅशनल टीचर्स काँग्रेस, राष्ट्रीय सरपंच परिषद हे आयज पर्यंत पुण्यात तेंच्यांनी पुण्यात आसतले किंवा हैदराबाद आसतले अशा पद्धतीचे प्रोग्राम्स तांच्यांनी आयज पर्यंत ऑर्गनायज केल्ले आसा. नॅशनल वुमन पार्लमेंट होय तेंच्यांनी हैदराबाद असेंब्लीच्या बरोबरी तेंच्यांनी आयज पर्यंत हेज्या पयलीं ऑर्गनायज केल्लो. त्या खातीर आमी तांकां आमच्या बरोबर घेतल्या. विशेष करून हो कार्यक्रम ऑर्गनायज करण्या फाटीचो उद्देश जो आसा विच इज इन वुमन एम्पावरमेंट. गोंयांतल्यो वेगवेगळ्या महिलांक एका प्लॅटफॉर्माचेर हाडप, महिलांचे वेगवेगळे इश्यूज एका हेचेर हाडून डिस्कस करप आणि वुमन एम्पावरमेंट करप हाज्या खातीर हो एक प्लॅटफॉर्म आसा. आमी नॅशनल यूथ पार्लमेंट म्हणटा आसतना इट इज एन यूथ लिडरशीप तयार करपा खातीर, युथाचे वेगवेगळे रिलेटेड प्रॉब्लम्स डिस्कस करपा खातीर वेगवेगळ्या फोरमाचेर आमी म्हणटा दिस इज एन वायब्रंट डेमोक्रेसी हाजेर वेगवेगळे विशय डिस्कस जातले. करियराच्या बाबतीत डिस्कशन्स आसतले, वेगवेगळ्या सोशियो पॉलिटिकल लिडरशिपीच्या बाबतीत डिस्कशन्स आसतले, वेगवेगळे युथाच्या रिलेटेड इश्यूज जे आसा हे बी हातूंतल्यान डिस्कस केले वयतले.
नॅशनल पंचायत पार्लमेंट म्हणटा आसतना जे पळयता की विच टू आयडेंटिफाय एंड डेलिव्हर द सोल्युशन फॉर द सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट ऑफ द विलेज. वेगवेगळे पंचायत लिडर सरपंच पंच जे गेली कितलीशींच वर्सां जे पंचायतीत आपला वेगवेगळे इश्यूज मांडटा. गोंयांतल्या पंचायतीत वेगवेगळे इश्यूज खंयचे डिस्कस करता, देशांतल्या वेगवेगळ्या पंचायतींनी खंयचे इश्यूज आसता ते आमी एका प्लॅटफॉर्माचेर डिस्कस करपाक शकतले. आणि ज्या अर्थात आमी स्थानिक स्वराज्य संस्था हातूंतल्यान विचार करता मॉडल विलेज पुराय देशभर कशा पद्दतीन फुडें वता ताजोय वेगवेगळ्या स्पीकर एमिनंट स्पीकरांच्या वतीन हाजेर डिस्कशन्स केले वयतले. आमी गोवा एट 60 गोंयची 60वें मुक्तीचें वर्स मनयता आसतना ज्या पद्दतीन वेगवेगळे कार्यक्रम गोंयांत ऑर्गनायज करता होय कार्यक्रम त्याच धर्तीचेर नॅशनल वुमन पार्लमेंट, नॅशनल यूथ पार्लमेंट, नॅशनल पंचायत पार्लमेंट ह्या कार्यक्रमाक म्हणजे हांव आनी स्पीकर तर आसतले त्याच्याच बरोबर नॅशनल वुमन पार्लमेंट हाका को चेअरमॅन म्हणून आमचे वुमन एंड चायल्ड मिनिस्टर्स ह्या कार्यक्रमाक ऑर्गनायझेशनान आसतले. आमचे डायरेक्टर ऑफ द वुमन एंड चायल्ड ही ह्या कार्यक्रमाक म्हणजे मिनिस्टर फॉर द वुमन एंड चायल्ड इज को चेअरमॅन. नॅशनल यूथ पार्लमेंट ह्या प्रोग्रामात आमचे स्पोर्ट्स एंड यूथ मिनिस्टर्स हे ह्या कार्यक्रमात को ऑर्गनायझर म्हणून को चेअरमॅन आसतले. आणि नॅशनल पंचायत पार्लमेंट हातूंतल्यान आमचे पंचायत मिनिस्टर ह्या कार्यक्रमात ऑर्गनायझेशनान को चेअरमॅन आसतले. खास करून ह्या कार्यक्रमाचे अट्रॅक्शन आमकां वुमन पार्लमेंट ह्या कार्यक्रमाच्या इनॉग्रेशनाक आमी स्मृती इराणी ही एट प्रेझेंट जी वुमन एंड चायल्ड मिनिस्टर आसा केंद्र सरकाराची ही इनॉग्रेशनच्या कार्यक्रमाक हजर रावतली. आमचे स्पोर्ट्स एंड यूथ मिनिस्टर्स अनुराग ठाकूर आसात हे इनॉग्रेशनच्या कार्यक्रमाक इदर इनॉग्रेशन अदरवायज क्लोजिंग दोना पैकी एक कार्यक्रमाक जे प्रेझेंट आसतले. खास करून आमचे पंचायत मिनिस्टर नरेंद्र सिंग तोमर हे पंचायत पार्लमेंटच्या कार्यक्रमा खातीर खास करून त्यांची उपस्थिती आसतली. आमी आमचे गव्हर्नर श्री PS श्रीधरन पिल्ले हे कार्यक्रमाक खास अतिथी गेस्ट चीफ गेस्ट म्हणून एका कार्यक्रमाक आयदर क्लोजिंग नाल्यार ओपनिंग एका चीफ गेस्ट म्हणून आसतले. आमचे हिमाचलचे गव्हर्नर श्री राजेंद्र आर्लेकर हे ह्या कार्यक्रमाक चीफ गेस्ट म्हणून एखाद्या खंयच्या कार्यक्रमाक तांच्या कन्विनियंटा प्रमाणे ते अवेलेबल आसतले. त्यान भायर आमी इनवायट प्रत्येक मुख्यमंत्र्याक आमी पत्र बरयतले की नॅशनल वुमन पार्लमेंट, यूथ पार्लमेंट आनी पंचायत पार्लमेंट प्रत्येक राज्यांतल्यान तांच्यांनी आपले रिप्रेझेंटेटिव्स तांच्या स्टेटींतल्यान हांगासर धाडून दिवचे जेणे करून वेगवेगळ्या विशयाचेर डिस्कस जाता आसतना वेगवेगळ्या स्टेटींचे रिप्रेझेंटेशन जे आसा ह्या कार्यक्रमात जावचे. म्हणून पर्सनली आय एम रायटिंग लेटर टू द CM ऑफ ईच स्टेट जेणे करून तांचे रिप्रेझेंटेशन जे आसा हे हांगासर प्रत्येक स्टेटींतल्यान रिप्रेझेंटेशन जातलें. आतां पर्यंत म्हणजे खास करून मुद्दामून MITचो उल्लेख इतल्याच खातीर करता की MITन अशा पद्दतीची बीग ऑर्गनायझेशन्स ही तेंच्यांनी टीचर्स पार्लमेंट आसतले, पंचायत पार्लमेंट आसतले, वुमन पार्लमेंट आसतले आनी शास्त्रीय संसद आसतले. हांवें त्याच्या खास करून कार्यक्रमार एक दोनदा हांवें स्वता टॉक दिवपा खातीर पार्टिसिपेट जाला. ताज्या भायर ह्या कार्यक्रमांतल्यान आमी वेगवेगळे इन्वायटीज ताजे लिस्टय हांव तुमकां दिता जेणे करून तांकां आमी प्रपोज्ड इन्वायट केला तांकां कॉन्टॅक्ट करपाक सुरवात आसा. जेचे कन्फर्मेशन जाता ताज्या प्रमाणे ह्या कार्यक्रमांत पार्टिसिपेट करपाक जातलें. अशा पद्दतीन स्टेट लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली आमचे स्पीकर बाप राजेश पाटणेकर ह्या पुराय कार्यक्रमाचे चेअरमॅन उरतले. ओके. आणि जो चीफ कन्व्हिनर हांव स्वता आसतलो आणि त्या आमकां वेगवेगळे आमचे मिनिस्टर्स आणि वेगवेगळे सेक्रेटरीज ह्या कार्यक्रमांत सहकार्य करतलेच. बट वुमन पार्लमेंट, यूथ पार्लमेंट आणि पंचायत पार्लमेंट म्हटल्या उपरांत त्या खात्याचे आमचे मंत्री हे को चेअरमॅन म्हणून त्या कार्यक्रमा खातीर हजर आसतले. अशा पद्दतीन गोंय सरकार एक इनोवेटिव्ह कार्यक्रम हो गोवा एट 60 हाच्या अंतर्गत हो कार्यक्रम आमी लॉन्च करता. गोंयांतल्या मॅक्झिमम तरणाट्यांनी, गोंयांतल्या मॅक्झिमम महिलांनी, गोंयांतल्या सगळ्या सरपंच, पंच, जिल्हा पंचायत सदस्य हाज्या व्यतिरिक्त एक्स कोण आहात तांच्यांनी बी आपले रजिस्ट्रेशन हे फाल्यांच्यान सुरू जाता तांच्यांनी करचें. पूर्ण दिसभर आमी खास करून हो कार्यक्रम हो डे 1 फॉर द नॉर्थ गोवा फॉर द नॅशनल वुमन पार्लमेंट, डे 2 फॉर द साऊथ गोवा आमी म्हटलेलो आसा. तसो सेम वे नॅशनल यूथ पार्लमेंट
डे 1 फॉर द नॉर्थ गोव्यातले यूथ आणि डे 2 फॉर द साऊथ गोवा यूथ आसतले आणि पंचायत पार्लमेंट हे एकाच दिसा आसा त्या खातीर सगळे कारण मोठो चड क्राऊड जावचो न्ही म्हणून आमी डे 1 आणि डे 2 म्हटला तरी सुद्धा हेचे ऑनलायन सगळ्या खातीर हो कार्यक्रम पार्टिसिपेट जावपाक मेळटलो बट खास करून तो कार्यक्रम थंयसरूच कित्याक घेवन पळोवचो हेजेंय हांव मुद्दामून सांगता कारण नॅशनल यूथ पार्लमेंट आमच्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियमान ऑर्गनायज करता थंयसर गव्हर्मेंट ऑफ गोवाची सगळी डिपार्टमेंटाची ही एक्झिबिटरी त्यांच्या स्टॉल्स आसतले म्हणपाक काय हरकत ना कारण सिटीजन चार्टर आणि आमच्या IT डिपार्टमेंट आसतले एड्युकेशन डिपार्टमेंट आसतले प्रत्येक डिपार्टमेंटात कितें एक्टिविटीज चलता त्यो थंयसर बेजिकली पळोवपाक मेळटली डिपार्टमेंट आसत किंवा कॉर्पोरेशन्स आसत त्यांच्या सगळ्यांचे प्रत्येकाचो थंयसर एक ल्हानसो स्टॉल ज्याच्या मार्फत आमी आमच्या डिपार्टमेंटाचो सिटीजन चार्टर आणि इवन दो प्रत्येकाक एक्टिविटीज आमच्यो कितें चलता जावं त्यो मागीर एग्रीकल्चरच्यो हॉर्टिकल्चरच्यो जावं त्यो IT डिपार्टमेंटाच्यो EDC डिपार्टमेंटाच्यो इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंटाच्यो इवन दो कॉर्पोरेशन्स आमची वेगवेगळी कॉर्पोरेशन्स जी आसात म्हणजे हँडीक्राफ्ट कॉर्पोरेशन्स आसतले इवन दो जी आमची कॉयर बोर्ड आसात अशा वेगवेगळ्या कॉर्पोरेशनांचेर आयज पर्यंत केन्ना फोकस जावना ताज्या मार्फत कितें एक्टिविटी जावपाक शकता हाजे वेगवेगळे इवन दो द गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची जी रिलेटेड डिपार्टमेंट्स रिलेटेड टू द वुमन रिलेटेड टू द यूथ रिलेटेड टू द पंचायत हांकांय आमी इनवायट करतले तांचे डिफरंट एक्झिबिटरी स्टॉल्स हे हांगासर आसतले त्या खातीर विथ द हेल्प ऑफ गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो आमी वेगवेगळ्या पद्दतीचे एक्झिबीट करपा खातीर ह्या कम्प्लिटली म्हणजे 5 दिसाच्या हातूंतल्यान डिबेट डिस्कशन्स आणि एक्झिबिशन्स जेका आमी म्हणटा म्हणजे वेगवेगळ्या विशयाचेर डिबेट्स जी आसा ही घडोवन हाडली वयतली वेगवेगळ्या विशयाचेर टॉक दिवपा खातीर वेगवेगळे आसतले वेगवेगळे इश्यूज जे आसा हे रिलेटेड येतले जे पार्टिसिपेट जाता तांकां आपले क्वेश्चन्स जर वेगवेगळे थंय विचारपाक जाय जे पॅनलिस्ट आसात तांच्या मदीं जर डिस्कशन्स कितें करपाक जाय आसत जाल्यार ते डिस्कशन्स हे घडोवन हाडले वयतले अशा पद्दतीन हे नॅशनल पयलीच फावटी आमी राज्यांत नॅशनल लेवलचे वुमन्स पार्लमेंट यूथ पार्लमेंट पंचायत पार्लमेंट हे हांगासर घडोवन हाडटा त्या खातीर म्हाका दिसता प्रेस मिडियांतले म्हज्या सगळ्या भावांनी एक रजिस्ट्रेशन करून घेवचें आनी तांच्यांनी बी ह्या पद्दतीच्या जे एमिनंट स्पिकर्स जे येवपाचे आसा तांचो वेगवेगळ्या विशयाचेर म्हणजे तेंची भासाभास जावपाची आसा वेगवेगळ्या हाचेर तांचोय बी सगळ्या लोकांक फायदो जावचो हाज्या अनुसार आमी इवन दो सेशन्स खंयची जातली ब्रॉशर्स तुमकां सगळ्या जाणांक दिवपाक लायता म्हणजे टॉपीक ऑफ डिस्कशन किंवा सेशन्स कितें जातली हे बी आमी विशेष करून पयले दिसा डे 1 इनॉग्रेशन जाल्या उपरांत दुसरे दिसा सेम डे सोशियो पॉलिटिकल चेंजीस इन वुमन एम्पावरमेंट द सेम डे द सेशन 2 द वुमन स्टेटस अँड डिस्कशन मेकिंग पॉवर ताज्या उपरांत वुमन इन कॉर्पोरेट इट इज इन सिम्बॉलिझम अँड सबस्टन्स ताज्या उपरांत दुसऱ्या दिसाच्या सेशनात इट इज एन वुमन इन पॉलिटिक्स रिजर्वेशन परफॉर्मन्स अँड फ्युचर ताज्या उपरांत सेल्फ हेल्प ग्रुप अशी वेगवेगळी पद्दतीची हांव ब्रॉशर जो आसा तुमकां सगळ्या जाणांक डिस्ट्रिब्यूट करता आणि त्याच्याच बरोबर खास करून म्हाका अनेक गजाल तुमकां मेन्शन करीन दिसता की इन वुमन पार्लमेंट यूथ पार्लमेंट आणि पंचायत पार्लमेंट हातूंतल्यान वेगवेगळ्या जाणांचे फेलिसिटेशन्स केले वयतले वुमन पार्लमेंटात ज्यो नामवंत वुमन्स आसात जे रिलेटेड तांचे फेलिसिटेशन जे आसा वुमन पार्लमेंट केले वयतले युथात आयज पर्यंत जेंच्यांनी अचिवमेंट नॅशनल लेवलाचेर अचिवमेंट जेंच्यांनी मेळयल्या तांचे युथांचे यूथ तरणाटे युवक युवती हांचे फेलिसिटेशन्स ह्या कार्यक्रमांतल्यान केले वयतले पंचायत पार्लमेंटात वेगवेगळे आमचे सरपंच पंच हांचे फेलिसिटेशन्स वेगवेगळ्यांचे अचिव्हर्स जे आसात तांचे फेलिसिटेशन जे आसा ह्या कार्यक्रमांतल्यान केले वयतले हो कार्यक्रम आमी आमचो डायरेक्टरेट ऑफ इन्फॉर्मेशन हाज्या वतीन फुडें व्हरता हाज्या बरोबर स्टेट लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली MIT स्कूल ऑफ गव्हर्नन्स पुना आणि गव्हर्मेंट ऑफ गोवा डायरेक्टर ऑफ इन्फॉर्मेशन हाज्या वतीन अशा पद्दतीच्या ह्या कार्यक्रमाचे आयोजन आमी 8 तारखेपासून 12 तारखेपर्यंत करता गोंयांतल्या सगळ्या ग्रुपांनी म्हणजे वुमन यूथ इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह यांच्यानी पार्टिसिपेट जावचे आमचे स्पीकर सर परत एकदा ह्या कार्यक्रमाचे चेअरमॅन आसतले त्यांच्या लिडरशिपीच्या सकयल हे प्रत्येक दिसाचो इनॉग्रेशनचो कार्यक्रम हो जातलो थँक्यू ना सगळ्यांकडे आतापासून उलाप सुरू आसा
तांकां आमी तेज्या उपरांत फायनल ब्रॉशर जो जातलो तेजेर फायनल ब्रॉशराचेर तेंची नांवां तेजेर कन्फर्मेशन केल्या उपरांत घातली वयतली. मॅक्झिमम जे आसा जेका आमी प्रॅक्टिकली फिजिकली आपयतले जेका एखादो जर गेलो ताका व्हिडिओ मेसेज आमी घेतले. व्हर्च्युअली कनेक्टिविटीचा प्रॉब्लेम व्हिडिओ मेसेज तेंचे आमी ह्या कार्यक्रमांतल्यान घेतले किंवा तेंचो टॉक एक 5 मिनटाचो 10 मिनटाचो आमी व्हिडिओच्या रुपात सुद्दां व्हर्च्युअली तो करपाक शकता. आम्ही सगळं कोविड प्रोटोकॉल आणि हे सगळं लक्षात घेऊन ऍटलिस्ट म्हणजे 2000 ऑफ द ईच डे एक 2000 भुरगे वुमन्स पयले दिसा दुसरे दिसा त्यात आम्ही नॉर्थ साऊथ म्हटला. ओके सेम डे युथाच्या आणि पंचायतीच्या आमचे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह जितके आसा ना डिफरंट रजिस्ट्रेशन प्रत्येक फॉर्म. स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली गोवा गवर्नमेंट और MIT स्कूल ऑफ गवर्नेंस इनकी तरफ से हम पहली बार नेशनल वुमेन्स पार्लियामेंट, नेशनल यूथ पार्लियामेंट और नेशनल पंचायत पार्लियामेंट फ्रॉम द 8th of November to the 12th of November श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम पेंजिम गोवा में हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. सेलिब्रेटिंग डेमोक्रेसी के नाम पे हम नेशनल वुमेन्स पार्लियामेंट, नेशनल यूथ पार्लियामेंट, नेशनल पंचायत पार्लियामेंट इसके लिए रजिस्ट्रेशन कल से स्टार्ट हो रहा है और रजिस्ट्रेशन इज फ्री ऑफ कॉस्ट. इट इज goa@60.com. इसे हम रजिस्टर्ड कर रहे हैं. इस कार्यक्रम के पूरे चेयरमैन हमारे गोवा राज्य के स्पीकर श्री राजेश पाटनेकर चेयरमैन रहेंगे. इस कार्यक्रम में मैं खुद चीफ कन्वीनर हूँ और मिस्टर राहुल कराड़ द MIT का डायरेक्टर ऑफ द MIT विल बी द कन्वीनर ऑफ दिस प्रोग्राम. तो इस कार्यक्रम में हमने जो 3 दिन के कार्यक्रम में जो प्रपोज्ड एमिनेंट स्पीकर इस कार्यक्रम में जो आएंगे उसका लिस्ट हमने प्रपोज किया है. खास करके वुमेन पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन करने के लिए वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री की तरफ से स्मृति ईरानी कार्यक्रम में उपस्थित रहेगी. मिस्टर अनुराग ठाकुर will be the present for the inauguration, and the Panchayat Minister Mr. Tomar, the Panchayat Minister Narendra Singh Tomar will be inaugurate. The Governor of the Goa, P.S. Vijayan Pillai, he will be the chief guest for the one of the program. The Governor Rajendra Arlekar, he will be also chief guest for one of the program. Rest all the eminent speaker इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट होंगे. डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन डिबेट्स रहेंगे. इसीलिए जो वुमेन रिलेटेड, यूथ रिलेटेड, इलेक्टेड पंचायत रिलेटेड डिफरेंट इश्यूज इस कार्यक्रम में डिबेट डिस्कशंस रहेंगे. मैं सभी लोगों को आह्वान करता हूं कि खास करके इस नेशनल पार्लियामेंट में वुमेन पार्लियामेंट, यूथ पार्लियामेंट या पंचायत पार्लियामेंट गोवा की तरफ से नहीं बाहर की तरफ से भी लोग रजिस्ट्रेशन करें और इस कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट हो जाए. इस 5 दिन के कार्यक्रम में फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन और पूरे दिन भर में चलने वाले इस कार्यक्रम में मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोग पार्टिसिपेट होंगे. और यहाँ पे चलते वक्त गोवा के हर एक डिपार्टमेंट के एग्जिबिटरी स्टॉल्स वहाँ पे रहेगा. जैसे कि IT डिपार्टमेंट का हो, EDC का हो, इंडस्ट्रीज का हो, सभी डिपार्टमेंट के स्टॉल्स वहाँ पे अवेलेबल रहेंगे. इसी तरह के हम सेलिब्रेटिंग डेमोक्रेसी की तरफ से गोवा एट 60 और आज़ादी का अमृत महोत्सव इंडिया एट 75 की तरफ से ये कार्यक्रम कर रहे हैं. डेफिनेटली गोवा से और गोवा के बाहर के सभी लोगों से इसका अच्छा रिस्पांस मिलेगा. सभी राज्य के मुख्यमंत्री को मैं खुद चिट्ठी लिख रहा हूँ इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेशन करने के लिए. सभी लोगों से हमें पार्टिसिपेशन मिले इसकी तरह मुझे लगता है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम सभी लोगों से पार्टिसिपेशन मिलेगा. थैंक यू. थैंक यू. चलो ब्रोशर